गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। बुधवारा उसगांवां ट्रक आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक जाग्यारूच मरण येयलें, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी जाले। देखून लागसाच्या पिळये भलायकी केंद्रांत तांचेर उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार ट्रक आनी स्कुटराचें एक्सिडंट जाला आनी एकटो बाबडो टकापना पडलो। तेजें नांव बी कितें? नांव म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना। ओके। आनी असो तो बारीक भुरगो तेज्या वांगडा आशिल्लो खंय आनी कोण फाटल्यान बसलेलो? फाटल्यान आशिल्लो तो इंजर्ड आसा म्हणटा कळ्ळें। आनी भुरग्याक कितें जालें काय? तो भुरग्याक कितें जालें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, आतां हांगा पावला। पूण हांवें पुलिसांक कितें सांगलें, तुमी कितें करता पळय गाडयेची चूक बी आसा ती पळया म्हणून, कळ्ळें। एविडन्स तुमी हें करा। त्या भुरग्या जो पळय गेला पळय मनीस तेकाय कितें मेळपा जाय, तेज्या फॅमिलीक। ते बारीक 2 भुरगीं आसा तेका। पूण हो ट्रक खंय वयतालो? ट्रक हांगाच थंय क्रशरा कडेन वयतालो। आनी हेवटेन क्रशर जालो आसता, क्रशरांतलो ट्रक आसतलो तो? हय ते लोडिंगा वयतालो काय? ना खबर ना, तो लोड आसा दिसता तो। हो तेका आपटलो आनी पोंदा पडलो काय? ते कितें जालें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना। म्हाका एक्सिडंट जाला म्हणून फोन येयलो म्हणून हांवें सांगलें। ओके। तो पाडेली बी आशिल्लो असो? हय, नाल पडटालो तो। नाल पडटालो। नमस्कार, आमी उसगांव 30 ह्या हॉस्पिटलांत आसा, ज्या जाग्यार आतांच एक हांगा जखमी जाल्लो 2 जाणांक हाडलेले। एक बारीक भुरगो आसा साईश आनी एक धर्मेंदर म्हणून। धर्मेंदर उपचार करून गेल्लो आसा आनी साईश हेजे मातशी तकलेक मार लागल्या कारणान तो एडमीट आसा। आनी तेजो जो बापूय आसलेलो जो सुबेलाल हो ट्रका पोंदा पडोन आत्तां जाग्यार तेजें मरण जाल्लें आसा आनी बॉडी तेजी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडलेली आसा। आनी जो साईश आहा तो जो हॉस्पिटलांत उपचार घेता पिळये 30 हॉस्पिटलांत। आनी धर्मेंदर आशिल्लो ताचेर उपचार करून धाडलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।